ते हांकाय लठ्ठपण येताच कशें? कित्याक लठ्ठपणा भुरग्यां मदीं येवपाचे दोन मेजर कारणां आसपाक शकता. एक म्हळ्यार न्युट्रिशनल, म्हणजे जेवण तांचें सारकें जायना हाजेर, आनी दुसरो नॉन न्युट्रिशनल म्हणूया. नॉन न्युट्रिशनलान वेगळी वेगळी येवपाक शकता. म्हणजे जर तूं थायरॉयड जालो जाल्यार जावपाक शकता, किंवा जर तूं भुरग्याचें कितें केन्ना केन्ना भुकूच भुरग्यांक चड लागता, मातशें हॉर्मोन चेंज जाल्यार भुकूच चड जावप ह्या खातीर जावपाक शकता. ही न्युट्रिशनल आनी सोशियो इकॉनॉमीक ही आमी एक हे धरया जी आमी चेंज करपाक शकता. मिन्स आमच्या हातीन आसा. जे थायरॉयड किंवा आनी खंयचे आसा ताज्या खातीर स्पेशल डिजीज आसता, स्पेशल दोतोरां कडेन वचून ताजेर स्पेशल ट्रिटमेंट आसा. तो विशय वेगळो, तो आमी धरचो न्हय. आमी धरचो न्युट्रिशनल आनी सोशियो इकॉनॉमीक, जे आमच्या हातान आसा. जे आमच्या हातान आसा. आमी कितें करपाक शकता एज पेरंट. एज पेरंट्स. हांव सदांच म्हणटा की भुरग्याची जी कुंडली आसता ती आवयच्या पोटान जेन्ना तो आसता तेन्ना बरयल्ली स्टार्ट जाता. बरोबर. हे सगळ्याच बाबतीन आसता. जसो अभिमन्यू आशिल्लो तो चक्रव्यूह पयलींच शिकिल्लो. सो कितें आसा की ही सगळें ओबेसिटीचें सुरू जाता आवय पासून. आवय समज ताचें जेवण सारकें नासत, हेल्दी नासत, सेम आतां आमकां वैज्ञानीक सगळ्या हातून कळ्ळा की आवय जे जे करता, जे जे खाता ताजेर डायरेक्ट इफेक्ट भुरग्याचेर येता. सो सदांच हांव पयलीं सांगता, जी गरोदर बायलो आसा किंवा ज्यो आतां लग्न जावपाची सगळी आसा, तुमी हेल्दी रावात. तुमी हेल्दी रावात, तुमी बऱ्यो संवय दवरात जाल्यार तुमची भुरगीं बरीं जातलीं. सो प्रेग्नन्सीच्या वेळार सारकें तपास करात, चॅकअप करात, दोतोराक दाखयात, आपलो वेट कितलो वाडटा तो पळयात. थोडीं म्हणटात आतां आपूण गुरवार जाली न्हय खूब खावपाचें, खायत रावता, हिसपा भायर वजन वाडटा, भुरगोय मोठो जाता. बरोबर. इतली भुरगो मोठो जावपाची गरज आसना. तें उरता ताज्या भितर सगळें, ताका काडपाक ताका खूब टायम लागतलो. सो तुमी जितलें वजन वाडूंक जाय तितलेंच वाडयात. बरोबर. म्हणजे हे खंयसर युट्यूबाचेर हे पळयलें की हे खा ते खा, हे सगळें करूं नाकात. दोतोराच्या सल्ल्यान वचात, आपल्या वजनाचेर लक्ष दवरात. सो आवयचें. सेकंड, जेन्ना भुरगो आयलो तेन्ना कितें करपाचें, आवयन आपल्याचें दूद 6 म्हयने मेरेन दिवप व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक समज आवयचें दूद च्या ऐवजी तुमी दुसरें दूद दिलें, जर तूं गायचें दूद दिलें किंवा फॉर्मुला फीड दिलें, तातूंत प्रोटीन खूब आसता. आनी हे प्रोटीन भुरग्याचें वेट तर वाडयताच, ताच्या किडनीचेरूय इफेक्ट करता. सो शक्यतो 6 म्हयने मेरेन आवयचेंच दूद दिवपाचें. आनी अशें आमच्या स्टडीजान कळोन आयलां की जीं भुरगीं आवयच्या दुदाचेरूच आसता तांच्या भितर लठ्ठपणा जावपाचो प्रमाण खूब कमी जाता. सो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आवय बद्दल, सेकंड स्टेप आवयच्या रिलेटेड ब्रेस्ट फिडींग दियात. तिसरी गजाल आयली, जेन्ना तुमी भुरग्याक 6 म्हयन्या उपरांत जेवण जें स्टार्ट करता. आतां जेवण जें स्टार्ट करता, आतां सगळें कितें जालां की आवयो सगळ्यो किंवा बाकीच्यो बिस्किटी म्हणून दिवपाचो नवीन फॅड आयला. बिस्कीट दिता, मॅरी बिस्कीट दी, दुदान हें करून दिया, किंवा तांकां आनी कितें दिवं, बाकीचें भायलें जेवण दी, कितें आसा. जेन्ना फ्रॉम टांग आमकां विनींग म्हणटा. बरोबर. बिस्किटीन कितें आसता? बिस्किटीन आसता मैदो, बिस्किटीन आसता शुगर, थोड्या हातून सॉल्ट आसता. आनी ह्यो तुमी तुमच्या भुरग्याक जो आत्ताच कितें खावपाक लागला हाची संवय करतात. आनी अशें दिसून आयलां की पयलीं जे भुरगे टेस्ट करता ताजी टेस्ट ताका आवडटा. सो स्टार्ट करता आसतना तुमी हेल्दी जेवणाची स्टार्ट करात. म्हणजे पेज, आमी पयलीं पेज कितली खाताले, आतां कोण पेज जेवना. पेज, भाज्यो, दाळी घरांतल्यो बऱ्यो केल्ल्यो. रेडीमेड प्रोसेस फूड नाका. प्रोसेस फुडान प्रिजर्वेटीव आसता, कितें आसता. घरांत बसून करात. आपल्या भुरग्या खातीर थोडे कश्ट घेयात आनी करात. हे फ्रुट्स दियात, बऱ्या जेवणाची ताका टेस्ट हाडात. हे भुरगे जे अशें दिसून आयलां की ज्या भुरग्यांक तुमी पयलीं बरें जेवण स्टार्ट करता ते फुडाराकूय मागीर किसकिसांव करिना, बरें जेवण जेवना. मागीर म्हणटात, मागीर हेच पेरंट्स कितें म्हणटा, आरे तो आमी केल्लें कितें खायना. कित्याक खातीर खायना? कित्याक तुमी पयलीं ताका संवयच करूंक ना. बरोबर. सो जे तुमी मूळ ताजें सारकें करीत जाल्यार झाड बरें जातलें. बरोबर. सो ताजें दिता आसतना जेवण सारकें करात ताजें, मागीर फुडें तशेंच. मागीर जसो भुरगो वाडलो की ताजे भुरग्याचे खेळपाक दियात ताका. सो आतां एक तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणें ताजे
एक म्हटल्यार डायटाचेर कंट्रोल जालें. आतां हांव दुसऱ्या मुद्द्याचेर वळटा की पयलीं म्हणजे कॉज तसोच आयलो, म्हणजे आमी डायट सारके दिना म्हणून लठ्ठपण आयलो. दुसरे कॉज आयले की भुरग्यांची आमी तांकां खेळपाक दिना. आतां आमी म्हणटात एक्सरसायज करात, भुरग्यां खातीर एक्सरसायज कितें? जिमान वचप एक्सरसायज न्हय. भुरगे क्लासीक घालता, कराटेक आनी हाका घालता. हांव म्हणटा तुमी भुरग्यांक खेळपाक दियात. करेक्ट. खेळ इज द बेस्ट एक्सरसायज. आमी आतां कितें करतात, भुरग्यांक ट्युशनाक घालता, हांगासर घालता, थंयसर घालता, थंयसर घालता, ह्या क्लासीक घालता, त्या क्लासीक घालता, पूण खेळपाक टायमूच दिना तांकां. करेक्ट. सो खेळ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिक्षण मागीर जातलें. बरोबर. हांव कितें म्हणटा, म्हाका पेरंट्स विचारता कितें की दोतोर इतले तेणी खेळ्ळो जाल्यार शिकतलो केन्ना? हांव तांकां एकूच प्रश्न विचारता, तुजो भुरगो बरो शिकलो आनी बरो इंजिनियर डॉक्टर जालो किंवा बरो कोण जालो, आनी म्हणजे कोणाचोय भुरगो, तुजो सुद्दां कोणाचोय भुरगो समज बरो शिकलो आनी ताका 30 वर्साचेर हार्ट एटॅक जालो, हे सगळ्याची कितें उपयोग आसा तुका? ह्या शिक्षणाचो उपयोग आसा? सो भुरग्याचो हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. सो शिक्षण जातलेंच, पूण खेळूय करात, सगळ्यांचो प्रमाण दवरात, बॅलन्स दवरात सगळ्यांचो. सो खेळपाक तांकां हें करात. फोर्थ, भायलें जेवण दिवं नाकात. हे सगळे रिजनूच सांगता आनी कितें करपाचें ना तें सांगता, वांगडाचे एकूच हातून सगळें सांगता. कारण आमचे आनीक 3-4 मिनटां आसात, सो वी आर ऑलमोस्ट, तुमी त्या पद्दतीन सांगात. हय. सो ताजे उपरांत भायलें खावप दिवप ना. भायल्या खाणान सगळे फॅट चड आसता, शुगर चड आसता, कोल्ड ड्रिंक्स, बटाट वडे हे सगळे आसता, तातूंत सगळे आसता. जाता तितले घरचें तें. भुरगीं आसा केन्ना तरी खावपाचें तांकां रूच येता, दिवपाचें. पूण बाकीचे तुमी हे चड दियात तांकां खावपाक, कमी दियात हे सगळे शुगर सगळे. चवथी गोश्ट की भुरग्यांचे न्हीद सारकी जावनी. न्हीद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज एंडोक्रायन हॉर्मोन्स थंयसर आसतात. सो न्हीद सारकी जावनी. भुरगे आतां खूब लेट न्हिदतात, ताज्या खातीरूय लठ्ठपणां येता. सो न्हीद सारकी आनी फिफ्थ आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट, टीव्ही मोबायल भुरग्यांक दाखोवचो न्हय. करेक्ट. दीस मोस्ट टफेस्ट जॉब. इट इज नॉट टफेस्ट. हांव सदांच पेरंटांक सांगता, इट इज नॉट टफेस्ट. भुरगीं टीव्ही मोबायल कित्याक पळयता? आमी पळयता. करेक्ट. तूं आवय बापूय घरा कडेन येवन मोबायल पळोवपाक लागलो, भुरगो कितें करतलो? तुमचे कडल्यानूच शिकतात न्हय सगळे भुरगे. सो भुरग्यांक टीव्ही तुमी स्वता बंद करात.